Praise God. Praise God. ओके, आम्ही आराम करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळ बापा, त्यावर त्या बऱ्या दिसापासून परत आम्ही तुका अर्घां दिता. हर एका दिसा म्हणल्या बरी, हर एका वेळार तू आमच्या संगात आसून तू आमकां सलोन व्हरताय. प्रत्येक जावन या वेळार तू आमकां आशेताय तुझे उतरांत असले सता गुणायन आमी जाणा जावं तू ते आमच्या सत्तेवर विश्वास देना फक्त केदार आम्ही तुझ्या सत्तेचेर उंदून आसता. पवित्र आत्म्याच्या आदारांत ती सता तू आमकां उड्या करूंक आशेताय. त्या देखून आम्ही तुका अर्घां दिता. या वेळार हो वेळ हांगा असल्यार एकल्या व्यक्तींक आनी कोण कोण माध्यम मुखार हेर माध्यम आयकत हर एकल्यांक तुज्या आतां समर्पण दिता. आमकां त्या दिसा तू आमकां शिकय त्या उतरांतातले सत गुंडायन समजूंक तू आमकां उमो कर. आणि तू कितें ते उतरांतातले सत आमकां शिकयताय. आमच्या जिवितांत कार्य करपाक घालून आमी ह्या संवसारांत एक बरे जिवीत जिवंक आमकां फाव करचे पासून अर्घां दिता. त्या वेळार आमच्या सत्तेचेर न्ही, आमच्या जन्माचेर न्ही, फकत तुझे कृपेचेर आनी काकुलचे देंवन आसां. पवित्र आत्म्या तू आमचो मजतदार जावन आसाय, आमचो शिकोवणदार जावन आसाय. तू आमकां सता शिकयताय. या पासून अर्घां दिता. आयच्या दिसाची ही क्लास तुज्या आतां समर्पण दितना हर एक सत सोंपेपणी समजूंक ती समजणी दिवच्या पासून ती आनी उतरांतातले सत गुणायन समजूंक तू ती जाणवाय दिवच्या पासून ती अर्घां दिता. अशें तू कितें शिकयताय त्या भावाता सत मानून आमच्या जिवितांत कार्य करपाक घालून तुझे एकवटान जिवंक जेजूक महिमा दिवंक आमकां हर एकल्या फाव करच्या पासून अर्घां दिता. हर एकल्यांनी हे जिवीत दिवचे उतर स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा दिवंक मागता. हे मागणें करता तुझे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आम्ही जायते फावटी आमच्या जिवितांत हर एक बरें जायते म्हणून येता. हर एक आमच्या जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत या कामा विशयांत या कितेंय सांगती आमी बदलूंक आशेता. आमी ते एका रितीन ते बारी बरें, पूण आमी त्या पासून जायते फावटी आमच्या स्व मेहनतान आमी प्रयत्न करता बायल्यो संगती आमी बदलूंक. पूण एक आमी उडास दवरिली आमच्या जिवितांत कितें भायर आसा ते बदलाचे तर पयल्यान पयले आमच्या भितर असले चिंता बदलूंक आसा. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत कितें आमी आशेवन आसा आमच्या कितें पळोवंक जावं बरो कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत भुरग्याच्या जिवितांत या कामा कडेन खंयच्याय वाठारांत तेन्ना मात्र ते खरेपणी जावचे बदलावान आमी अनुभव करूंक जाता. त्या देखून जायते जण भायल्यान आपले जिवीत बदलूंक येतात, पूण तांकां कळीत ना की ताचे खंयच्याचे रूट भितर आसता म्हणून. आमकां एक कळीत आसा आतां एक व्यक्ती डाक्टरा लागीं येता म्हणया जर तर तो भितरल्यान ताच्या कुडीन कितें आतां ताका कळीत जायना जाल्यार ताका फावो ते वखद दिवंक साध्य ना. ते जाणा तो डाक्टर ताका तपासन करता, ताच्या मरिफात ताका कळीत जाता खंयच्या समस्या आसा, खंयच्या अंगांत कितें समस्या आसा कळीत जाता. ते जाणा मात तो फावो ते वखद दिल्ल्या वरवीं ताका बरेपण पळोवंक शकता. हर एका क्षेत्रांत तशेंच जावं पुरो आमचे कडेन आसात गाडयो भायल्यान कितले सोबीत आसूं पुरो या टायरा पुरा, पूण इंजिना भितर काले मनी फॉल्ट असल्यार कांय मनी समस्या असल्यार कितें काले मनी सोडून असल्यार ते गाडी काम करूंक शकना या कितें ना कितें तातूंत समस्या येतात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी भायल्यान येतना हर एक बरें दिसूंक पुरो जर तर आमच्या जिवितांत आमचे ते चिंता बदली ना तर खंयची जावन आमच्या जिवितांत ते शाश्वत बरेपण पळोवंक आमकां साध्य ना. आमच्या जिवितांत ते निरंतर बरेपण जाय तर आमी निरंतर देवाच्या उतरांत रावून देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचे आलोचन बदलूनचे गरजेचे जावन आसा. तेन्ना मुसर आमच्यो आलोचना बदलनात, तेन्ना मुसर आमच्या जिवितांत आमी आशेवचे नाका देव अद्भुत आसरे करता म्हणून. केदार आमची चिंता बदलिता ते सगळे देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकतले. त्या देखून आमी एक उतार घालया मुनियेचो ग्रंथ 23 अध्याय 7वी ओळ. हांव चिंता ते कोंकणीर सारकें आसचें ना.
इंग्लिशार केजीवींत म्हाका एक वर्ड आसा प्रेज गॉड पळय हांवें हे घाला चार्टार पळय कोंगणीर दुसरं फॉर एज ई थिंक इट इन हिज हार्ट सो इजी म्हणटा देवाचे उतार पूण तातूंत ते एक उतार दिसना मुनियाच्या ग्रंथार पळया जाल्यार प्रेज गॉड 23:7 वर्ड 23:7 पण सेकंड पार्ट आसा पूण पयलो पार्ट ना तातूंत कित्याक तो फकत आपणाची चिंता तो तुका सांगता ता आनी पिये पूण हांगा बरयता फॉर एज ही थिंक इट इन हिज हार्ट सो इजी म्हळ्यार मनीस कशें आपल्या काळजान चिंतना त्या प्रमाणे जावन आसा जर तर आमचे चिंता दैवीक जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यार आमचे जिवीती त्या प्रमाणे आसता जर तर आमची चिंता संवसारी जावन आसता आमच्या काय म्हणटात 5 इंद्रियाक लागून आमी जियेता तातूंत कांय सुख ना 5 इंद्रिया प्रमाणे जिवनचे पूण संवसारीकीन आमी जियेता तर आमचे जिवीती त्याच प्रमाणे आसा त्या देखून हांगा म्हणटा फॉर एज ई थिंक इट तो कितें चिंता इन हिज हार्ट ताच्या काळजांत तो तसो जावन आसा म्हणटा देवाचे उतार कितें आमी चिंतून आसा तो व्यक्ती जावन आसा उदाहरणाक आज आमी ह्या स्थितीर आसूंक हांवें कितें चिंतला तसो परिणाम जावन हांव आज ह्या जाग्यार आसा जर तर आनी आज आतां हांव कितें चिंतून आसा तें म्हजें भविश्य जावन आसा त्या देखून म्हजी चिंता आमकां कळीत आसा मनशाच्या जिवितांत खंयचेय कामां अचानक करूंक जायना खंयचेय करीत जाल्यार ताणें चिंती जर तर थोड्या फावटी अचानक घडतात ते दुसऱ्यो विशयो पूण सडावत आमी 99% कामां चिंतून मेट करता उदाहरण दिवचें जाल्यार एक जर तर एक व्यक्ती एक चोरी करता जाल्यार बँक दरोडे करता जाल्यार तो पयशे ताच्या विशयी चिंता नियाळ करता त्या देखून ते चिंतल्या वरवीं ते प्लॅन केल्ल्या वरवीं तेच ताच्या भावनांत असल्या वरवीं एक दीस तो कार्यार रूपाक घालता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी कितें चिंता कित्याक चिंता पळयता आमकां कळीत आसा आमी कितें पळयता कितें आयकता कितें उलयता ताच्या मरिफात येवचें जावन आसा प्रत्येक जावन आमी संवसारीच्यो संगत्यो चड आनी चड आयकल्यार आमची चिंता बी त्याच प्रमाणे आसता आनी संवसार कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी येता त्या देखून सैतान आज आमच्या चिंतपाचेर दबाव घालूंक पळयता ते जाल्यार मनशाची चिंता देवाच्या उतरा विरोध आसता तेन्ना मात्र ताका आमच्या जिवितांत ताचे फळ हाडूंक जाता त्या देखून झूज जावन आसा आमच्या आनी सैताना मदें एकच जो चैतान कितें देवाच्या उतरा विरोध घालता ते चिंता काणगोवन हांवें जिवनचे की या देवाचे उतार हांवें काणगोवन जिवनचे म्हणलें सवाल जर तर तो कितें चिंता घालता देवाच्या उतरा विरोध असले जर तर हांव ते चिंता नियाळ करता जाल्यार म्हजें जिवीत ताचेर रंदून आसा तेन्ना तो म्हजे वयर अधिकार चलोवंक शकता तेन्ना म्हजी चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता ते हांव चिंता नियाळ करता जाल्यार म्हजें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे आसता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून दुसरे कोरिंथ 11 अध्याय 3 वड म्हणटा सेकंड कोरिंथियन 11:3 प्रेज गॉड ब्रदर वाचा सिस्टर पूण सर्पानं आपल्या कपटीपणान येवेक नडली तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनेन बरोवन पाड जातील आणि क्रिस्तांत साधे आणि समर्पित जिणी येता तुम्ही पयस सरशात म्हणून म्हाका बिरांद उठल्या प्रेज गॉड पण हांगा सांग पावल कोरिंथीकांक बरले पत्र सांगता पूण सर्पान आपल्या कपटीपणान येवेक नडली तशेंच सैतान आमकां आजी नाडटा कितें आमकां बरयला ते तशें तुमची मनाय आड आलोचनांनी भरून पाड जातीत आनी क्रिस्त सादे आनी समर्पित जिणेता तुम्ही पयस सरशात म्हणून म्हाका बिरांद उरल्या त्या वेळा आमची चिंता देवाच्या उतरा विरोध आसता जर तर आमी संवसारीक विशयांत आमी चड चिंता जाल्यार खंडीत जावन आमी देवा ते आमचो संबंध पयस पयस सरता त्या देखून पावली तांकां सांगता त्या वेळार तुमची मनाय आड आलोचनान भरून पाड जातीत आनी क्रिस्त सादे आनी समर्पित जिणेता तुम्ही पयस सरशात म्हणून म्हाका बिरांद उरल्या म्हणटा आमच्या जिवितांत आमी पळया आमी दिसाक आमी चिंता
जायत्या फाटी आम्ही आमच्या जिवितांत ह्या रितीचे चिंतप आमकां आसा. आमी सकाळी इल्लो वेळ देवाचे उतर सांगता आणि सांजेर इल्लो वेळ सांगता. आता अर्द आमी चिंता कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरान वेळ करशिल्लो आणि आमी कितें मागलें आमकां मेळटा म्हळ्यार आमी भरोशान आसता. पूण सवाल कितें म्हळ्यार जर तर हांव अर्द घंटो देवाचे उतर उसारता नियाळ करता बाकीचे 23 घंटे हांव कितें करनासता म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याक चड हांव वेळ करसिता तेच म्हजें जिवीत जाता. केदार देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ करसिता जाल्यार एटलिस्ट हांव देवाचें उतर आयकता या शिकता जाल्यार स्टडी करता जाल्यार आनी उलयता जाल्यार नियाळ करता जाल्यार दीस आनी रात म्हणल्यार बरी तेन्ना म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे जावन आसता. जर तर हांव चिंता सकाळी आनी सांजेर मात्र हांव वेळ करसिता आनी बाकीचो वेळ हांव म्हज्या संवसारी संगतीक चड महत्व दिता त्या संगतीन तो आलोचन करता तेच हांव चिंतून आसल्यार तेच जिवीत म्हजें जावन आसता. त्या देखून आमी देवाक दुसूंक जायना तेंचेर आमी वेळ चड करसिता कितें आमी नियाळ करता ताले चिंता ते आमचें जिवीत जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी चलोता कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकल्यार पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी तें खालें करूंक आसा. आमचें चिंतप आमी बदलूंक आसा. तेन्ना मात्र ते देवाचें नवें जिवीत खरें जिवीत ह्या देवान कितें आमच्या जिवितांत घाला ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. आतां चिंतया एकल्या लागीं 1 करोड रुपया आसा म्हूण चिंतया. सांगूंक जाता की तो ग्रेस्त मनीस म्हणून जायना. जावं बरो आसोंक भितर दवरला आसतलें कांय फायदो ना. केदार तो पयशे सारक्या रितीन उपयोग करता ताका कितें गरज आसा ते वस्तू ताणें घेता तेन्ना मात्र कितें भितर आसलें तेच्या भायल्यान दिसून येता. तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमकां सर आत्मीक बेसावणी भरल्या भलायकी दिल्या आशिर्वादां दिल्यात आनी शिरापांतलें सोडयलां हर एक ताणें कर्म जाला. पूण म्हजे जिवितांत म्हजें चिंता बदलना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव ताचे एक पोटांत वेळ करसिना जाल्यार ते जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. त्या देखून गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमचे चिंता आपोवप बदलचे. आमकां कळीत आसा पश्चाताप म्हळ्यार काय पश्चाताप म्हळ्यार आमी रिपेंटन्स म्हणटा. पश्चाताप म्हळ्यार काय म्हणटा चेंज युअर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजे चिंता बदलचे. तुझे उणेपणाचे चिंताप काडचे आणि देवाच्या उतराचे वर्ते चिंताप तुवें करचे जावन आसा पश्चाताप. ते जाल्यार तूं पश्चाताप पावताय तुजे चिंताप तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलिताय ताचो फळ जावन तुज्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा. जायत्या फाटी आमकां कळीत आसा आमी केदाराक सांगता आमी आमचे करेजमा म्हळ्यार 40 दीस मात्र आमी उपास थोड्यांक सोरो पिवचे सोडटात म्हळ्यार 40 दीस मात्र तांणी कालें केलां ते एक निर्धार केला. त्या देखून 40 दीस जावचे पयलेच तांच्या मनांत कशें आसता म्हळ्यार आतां 1 दीस जालो 2 दीस जाले 3 दीस जाले तांणी दीस लेखूंक सुरू करतात आनी निमाणे ते येवच्या पयलेच निमाणो शुक्र जावचे मीस जालेत तांचे इस्टर आराम जाता. त्या देखून आमी उडास करया केदारा मुसेर आमची आलोचना देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलनात. ताका एकच वाट आमची चिंता बदलोवंक देवाचे उतर. देवाचे उतर ते ना आमची चिंता बदलोवंक साध्य ना. आमी जर तर देवाचे उतर विणे आमी आमची चिंता बदलोवंक येता जाल्यार खंडी जावन ते संसारी रिती जावन आसतले आनी ताचे फलितांश आमच्या जिवितांत येतले. कित्याक देवाच्या उतराक मात्र सकत आसा आमची चिंता बदलोवंक. देवाचे उतर जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक. देवाचे उतर जावन आसा सत. ते सताचे उतर काणून त्या प्रमाणे आमी तांतून नियाळ केल्यार जाल्यार मात आमची चिंता सारक्या रितीन बदलता आनी ताचे फळ जावन आमच्या जिवितांत ते बरेपण अनुभव करूंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. हांवें एक व्हडलो शिकोण आयकतना हांवें आयकतालें एकलो शिकोणदार आसलो. शिकोणदार आतां तो शिकोणदार पयले ताका काय म्हणटा प्लास्टीक सर्जन जायचे म्हणजे बारीक व्हडली आशा आसली. पूण तो दुबळो जाल्ल्यान ते बूक ताका काडूंक तितले पयशे नासले ताचे लागीं दुडू नासलो. त्या खातीर तो कालें करतालो लायब्ररीक येतालो ते वचून त्या वेळार ते काय म्हणटा बूक ताचे जॅकेटी भितर घालून ताचे गरज आसा ते बूक तो थंय जावन हाडून घरा सोरी हाडटालो आनी तो शिकूंक सुरू करतालो. अशें दीस पासत जालें. एक दीस ताका देवाचें उतर मेळ्ळें. देवाचें उतर आयकतना ताका कळीत जालें हांवें करचें सारकें न्ही.
हे देवाचे उतरा विरोध असा ते संसारी तिथे जावन असा कितें करन असा म्हूण ताणें पाश्चात्ताप पावलो आनी ताची चिंता बदलून ताणें कितें केलें ते बूक कितें पुराय ते मोलादीक बूक ते ताका मस्त मोल आसलें ते शिकपाच्या बुकाक ताचे डुप्लिकेट वरवीं ताका काडूंक हाडूंक जावनासलें त्या देखून तो चोरयांनी हाडटलो आनी घरांनी दवरतलो ते जाल्यार ताका सत कळीत जालें भावा भयणी मुखार ताणें कालें केलें जेजूक स्विकार केलो नव्या जल्मलो ताचे परिणाम जावन कितें पुरो बूक आसा काणकोण तो त्या लायब्ररी फाटी गेलो आनी फाटी वचून ताका म्हणालो ते असलेल्या अटेंडराक अशें बूक मिस जाल्ले जावंक पुरो हांवें ते घरा व्हेल्ले आसा हांव आतां फाटी दिवंक आयला ताणें कालें गेलें ताच्या मॅनेजराक आपोवन व्हेलें आनी विचारलें तुका कळीत आसलें मुय एक बूक तूं सोरू व्हेल्यार आमी कंप्लेन केल्यार तुका आतां पुलीस धरून व्हरतात जाल्यार कित्याक तुवें सोरलें ताणें पुरो एक विशय सांगलें आनी तो म्हणालो तुका कशें आतां मोन फाटी दिवंक सुलभ जालें कोणी हांवें येदोळ पळोवना व्हेल्ले बूक कोणी फाटी आनी दिना सॉरी पूण तुवें कित्याक हाडून दिलें ताणें म्हणलें म्हाका एकच सत केदाळा कळीत जालें हांव केदाळा जेजूक म्हजो सोडून स्विकार केलो हांवें नव्या जल्माल्लें हांवें ताचें सूख म्हाका कळीत जालें ताचे परिणाम जावन म्हजी चिंता बदलल्ल्या वरवीं आज हांवें बूक तुमच्या जाग्यार परत हांव फाटी हाडून दिवन आसा म्हूण प्रेज गॉड त्या देखून केदाळ आमच्या जिवितांत जर आमची चिंता बदलना जाल्यार देवाच्या उतरांत भावार्थान आमी सत मानिना आमी पाश्चात्ताप पावना जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत बदलूंक जायना आमी बायल्यान आमचें जिवीत आमी जायते फावटी बदलूंक येता आमच्या स्वासक्तीन येता आमी स्वासक्तीन गेल्यार खंडीत जावन आमी चलवता ते जाल्यार देवाच्या शक्तीन येता देवाचे उतार काणून आमी आमच्या जिवितांत ते वापरता तेन्ना मात ते खरे बदलावन आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया देवाचे उतरां विणे आमकां फकत कितेंच करूंक साध्य ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पूण मार्कासो त्या देखून आमकां कशें चिंता पळयता म्हणलें अति गरजेचें आसा मार्कासो 6 अध्याय 23 आनी 24 आमी जालें एक मिटींग प्रेज गॉड आणि हे तो आयको कान आसा तो आयको ओके आयकता कितें म्हणलें 17 वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवूय तुमकां मापून दितलो एक वाट एक दार जावन आसा आमी कितें आयकता त्या देखून देवाचे उतार सांगता आयको कान आसा तो आयको म्हणटा आमकां कान देवान दिल्यात पूण कोणाक कान आसा तो मात आयको म्हणटा कित्याक तो तांकां सांगूंक लागलो तुमी आयकतात ते कितें म्हणलें 17 वरया त्या देखून आमी सगळं आयकल्यार आमची चिंता बी त्या प्रमाणे जावन आसता आतां एग्जाम्पल सांगचें जर आमी सडावत आमी देवाच्या उतरांत आसतना आमी सांगता 1 Peter 2:24 म्हणटा ताच्या ग्रहांनी तुमी गूण जाल्यात म्हणटा पूण जर ते आमी भावार्थान ते संपूर्ण ताची सत आमी जाणा जायना समजवना जाल्यार आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना जर तर हेर कितें कोण कितें सांगता ते आमी आयकल्यार त्या उतरा प्रमाणेच आमचें जिवीत जावन आसता त्या देखून आमी कितें आयकता ते वरोन पळयचें म्हळ्यार कितें तांणी सांगतात ते देवाच्या उतराक थाळ पडटा गी देवाचे उतरा प्रकार आसा गी देवाच्या उतरा विरोध आसा गी म्हणलें आमी ते वरोन पळोवन ते गरजेचें जावन आसा त्या देखून दिसू म्हणटा कोणाक कान आसा तो आयको आनी कितें आयकता ते सगळें तुमी जाल्यार म्हणटा 17 वरया जागृत करूंक आसा आमी हर एक खाण गेल्यार जायना त्या देखून पळया तुमी आतां टीव्हीर एडवर्टायजमेंटाना लोक तिंतो हे भारी बरें 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 म्हणून खाण घेता पुरा तांणी काले करतात तांच्या फायद्या बसत तांच्या बिझनसा बसत लोकांची मनांत आनी पाड करतात ते आमी कितें चिंता हे बरें आसतलें ते कर आमी ताच्या फाटल्यान वचून आमचे काय म्हणटात आमचो वेळ पाड करता थोड्या फावटी आमी दुडू बी पाडटा हर एक तांकां कांय सूख ना पूण हर एक आमी ओरोवन पळोवंक आसा तो कित्या बसून सांगता तेंच्या कारणां बसून काले उद्देश केदाळा मात्र आमी सारके निर्धार घेवंक जाता जर तर तांणी हेरांनी सांगले तुमी पातयल्यार खंडीत जावन तुमच्या जिवितांत तुमी काय म्हणटात सर्वांनी अनुभव करतात आनी मारी खातल्यार त्या देखून कितें आयकता ते गरजेचे वरोन पळोवचें
तांणी सांगचे उतरा प्रकार आसा की त्या उतरा विरोध आसा की म्हणून आमी पळोवचे अति गरजेचे जावन आसा. जर तर ते उतरा प्रकार ना ते आमी पातये जे या खाणगे जे म्हणले ना हे जर तर ते उतरा प्रकार आसा म्हळ्यार खंयचे उतर देवाचे उतरा प्रकार आसा जाल्यार ते आमी आमच्या जिवितांत काय म्हणटात एक्सेप्ट करूयेत या खाणगयेत ताचो आमकां दुश्परिणाम असो ना कित्याक देवाचे उतर पवित्र जावन आसा कित्याक देवाचे उतर आमकां नितळ करता. जर तर ते उतरा विरोध असल्यार आमचे चिंता बी आलोचने त्या प्रमाणे जाता त्या देखून सांगता की ते आयकतात तांच्या वरी आमच्या जिवितांत चिंता येता बदलता. आता एक्झाम्पल एकलो चिंत्या दिवसाचे आनी गुण जाला सांगून आसा सडन एकलो म्हणटा ना सायबा तूं तशें तशें केल्यार जायना अशें करीजे म्हणटा आतां काय जालें ताची चिंता बदलत. आता त्या देखून तो कितें सांगता व्यक्ती तो देवाचे उतर बरोबर सांगता की म्हणलें अति गरजेचें जावन आसा. आमकां एक उडास दवरिजे कित्याक म्हळ्यार आमी कितें सांगता हे भावार्थाची सता जाल्ल्या वरी हे भावार्थां सत म्हणून आसात त्या देखून संसार रितींनी दाखतेरांक हेचे तुमी आडायना तुम्ही वचून तुमचे ट्रीटमेंट करा ताच्या मुखांतर आमकां कळी जाता की आमचे पिडे टेस्ट केल्ल्या वरवीं आमच्या कुडीर कितें समस्या आसा त्या सारक्या समस्या हाका आमी फॉर्मावंक जाता आनी उलोवंक जाता ते एक आमकां फायदो आसा तांचो. ते देखून तुमची जागृताय तुमी करूंक आसा बट पूण हर पातयेनी मनशा वयर आमी दवरची न्ही आमची पातयेनी हर एक पटी देवाच्या उतराचेर म्हळ्यार देवाचेर आमी दवरची जावन आसा. ते जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरता देवाचेरच आमी पातयेनी दवरता कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. ते जाल्यार त्या उतराक आमी पातयेता जाल्यार आमी देवाकच पातयले बरी जाता. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. तेदून फिलिपी 2:2 गेला एक कोटी. प्रेज गॉड. तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आणि एकच मनान एकवट सांभाळणं म्हजो संतोष तुम्ही भरपूर करा. प्रेज गॉड. तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान ते जाल्यार आमी एक जाता हरी एक आमचे आमी थोड्या पटी आमी आत्म्यांत आमी आमकां कळीत आसा आमी संपूर्ण आसा देव अशें का बाकीच्या भागांनी आमचो आत्मो मात्र न्ही आमचो प्राण आनी कुडी आमी एक जायचे तेन्ना मात्र ते खाला म्हणटात अलौकीक जिवीत आमी अनुभव शकता. आमी चिंता आमी आत्म्यान नव्यान जल्माले पळय खंडीत बरें आत्म्यान तुमी जल्माले तुमी खंडीत जावन खाला म्हणटात जेजूक सत मानल्या वरवीं स्वीकार केल्ल्या वरवीं ते धर्मार्थ जावन आमकां कळीत आसा ताचे वरवीं आमची भांडाय उलोवंक जायना जेजून केल्ले तुमी सत मानल्या वरवीं जेजूक तुमी सोडून स्वीकार केल्या तुमची आत्म्याची बचावी जाल्या. आत्माक आतां देवाचो आत्मा तुमी सांगात एक जाला ताका एक मोर मारल्या तातूंत कितेंच बरें वचना आनी पाडी वचूंक शकना आत्मोशील जाला. पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार जर तर आत्म्यांत आमी बचावी जोडल्या पूण आतां आत्म्याचें जिवीत हांव अनुभव करना जाल्यार म्हणजे चिंता भावनिकी बदलिना जाल्यार खंडी जावन ह्या संवसारांतच आमी कोण अनुभव करता. त्या देखून उडास धरया देवान ताचो भाग संपूर्ण केला कांय करूंक ना ताका म्हळ्यार ताणें संपदलें ताचें काम हरी एक मुक्त जालां आमचें सोडून पासून सोडूनचें काम ताणें खाला म्हणटात ताचें काम जालां. आतां ती सोडून आमच्या जिवितांत आमी निरंतर करूंक आसा. जर तर ते सोडूनचें काम आमी अर्द्या रावयता जाल्यार ते बरेपण आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना. सोडून ताणें केल्या पूण ते सोडून म्हणजे जिवितांत संपूर्ण रिती अनुभव करीचे जाल्यार पयल्यान पयलें म्हणजे चिंता बदलूनचें गरजेचें जावन आसा. केदाळा म्हणजे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलता तेन्ना मात्र म्हणजे जिवितांत ते सोडून जाल्ले जिवीत म्हजे जिवितांत अनुभव करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार देव अशें येता आमी पिडे 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 खाली म्हणटात पिडा येवन मराजे पिडेस जावन आसा जे म्हणून अशें ना जाल्यार देवाचे ताचे कांय गुण जाल्यार तुमी भलायकी भलायकी आमी ह्या संवसारांत देवाचे उतर सांगता हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन तुमचें जिवीत हर एक रितीन आमी बरें जिवीत जे म्हणल्यार उद्देशांच तो संवसाराक आमचे पासून तो आयलो जावन आसा. त्या देखून तो केदाळाय आमची चिंता बदलितना आमचे सत्ते वरवीं जायना. आमकां कळीत आसा तो खंयच्याय की ताचे उतार दिता
आता एक कीर्तन 107:20 म्हणटा मला एक फुटी असल्यानं आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. ताणें कशें बरें ताणें उदार धाडलें वय की उतार धाडून तांकां बरें केलें आनी खालें म्हणटा देवाचें उतार तांचो जीव नासान तो ताणें निवरलो तर आमकां देव कशें खंयच्याय समस्या भायर कशें करता ताचें उतार दिता उतार तो धाडटा उतार देवूळ ताणें दिला आमकां कित्याक ते उतार आमी स्विकार करता त्या उतरा प्रमाणे आमचें आलोचन बदलिता त्या उतरांत आमी एक जाता एकवटान रावता निरंतर तेन्ना आमच्या जिवितांत ते जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता तो उतार नासतना खंयचेय करना देव उडास दर्या क्लियरली आपले उतार ताणें धाडलें आनी खाल्याक ते उतार धाडून ताणें तांकां बरी केलें तांचो जीव नासान तो ताणें निवारलो त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत तो आमकां उतार ह्या बसोवनी प्रॉमिस दिता ते आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक आसा खाणूंक आसा उसारूंक आसा उसारल्या वरवीं आमची चिंता पळय बदलता तेन्ना आमची चिंता बदलता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते बरेपण आमी अनुभव करूंक शकता तातूंत मोनाची भलायकी गरजेची जावन आसा केन्ना आमचें म्हणजे मन म्हणटात मोनाची भलायकी सारकी आसना आमच्या जिवितांत ते शांती समाधान अनुभव करूंक जायना आत्म्यान तें आसूं बरोबर पूण म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचें जाल्यार म्हणजे मन देवाच्या उतरांत तेर दवरचें गरजेचें जावन आसा तेन्ना मात्र ते जिवीत म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 फिलिप्पी 2:12 गेले फिलिप्पी ब्रदर कंचन है फिलिप्पी 2:12 तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यान हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कालती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकय चड भियोन आनी तरतरोन तुमचे थंय सोडवणेचें काम चलयत रावा पण हांगा खरें म्हणटा तशें जाल्यार म्हज्या मोगाच्यान हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कालती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतनाय आनीक चड भियेन आनी तर तुमचे सोडवणेचें काम चलयत राव म्हणटा आमचे सोडवणेचें काम चलयता देवान आमकां सोडून दिलें उडास दर्या आता ते सोडवणेचें काम आमी निरंतर करूंक आसा चलयत रावचें कशें निरंतर देवाच्या उतरांत वेळ करसून म्हणजे चिंता हांवें बदलून ताचे ते एक जावन आसूं ते जाल्यार जाता कितें ताणें सोडयलां आमच्या जिवितांत खरी एक बरेपण आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता आमी चिंतलां आमी नव्या जल्माक हांव जाले आमी सकाळी आनी सांजेर आनी एक हप्त्याक एक रितीर करता हांव जाले आमी या म्हयन्याक 4 दिसाची या 3 दिसाची ना देवाचो निरंतर आमी खाले करूंक आसा ते सोडवणेचें काम आमी चलयत रावा म्हणटा खाले म्हणटा ते कंटिन्यू ताका येना कंटिन्यू टेक्स म्हणटा त्या रितीन निरंतर त्या रितीन ते आमकां निरंतर आमी करूंक आसा देवान दिली सोडवून म्हणजे जिवितांत ते अनुभव करीचे जाल्यार म्हणजे मनाची चिंता निरंतर रितीन ते बदलूंक आसा कित्याक मनशाची चिंता घडयेन बदलता हे चिंतपाक कितें सकत आसा की आतां हांगा जावन म्हाका खंयच्या जाग्यार वचूंक जाता चिंतूंक जाता अमेरिका वचत लंडन वचत तातूंत सैताना कळीत आसा मनशाची चिंता पावून गुंडयल्यार तो देवातावन पयस 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 येता ते जाल्यार पयस येता त्याला आमकां कळीत जाता आमी आमकांच कळीत जायना ते आमी फोंडांत पडून आसा तातूंत उडास दर्या आमची चिंता मुख्य जाल्यार गरजेचें जावन आसा आमी कितें चिंता आमी हरी एक चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा की या संवसारी रितीन आसा की म्हणल्यार सवाल ते जाल्यार आमी चड आनी चड ते आदीं सांगचे देवाचे उतर आयका देवाचे उतार वाचा नियाळ करा शिका स्टडी करा त्याला काय जाता आमची चिंता ताचे वयर आसता जर ताच्या भायर आमी चिंता वेळ कशी जावं जाल्यार आमची चिंता त्या प्रमाणे आसा आमचे उलोवणूय तशें आसता तुम्ही पळया चढावत उलयतना थोड्या कडेन राज्याच्या विशयान उलयल्यार पुरो स्टोरी सांगता या थोड्या खंयचेय दुसरे जाल्यार थोडे सिरियलचे की कित्याक तांणी चड वेळ तातूंत करचे जाल्यार देवाच्या उतरान आमी चड वेळ करता जाल्यार आमच्या तोंडा जावन कितें भायर येता कितें भितर आसा तेच भितर आसा
त्या देखून म्हणटा तू कशें चिंताय तसो जावन आसा, तुज्या काळजान कशें चिंताय तसो जावन आसा. आमचें उलोवणय तशें जाता, कित्याक आमकां कळीत आसा देवाचे उतारी सांगता बरो मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांतले बऱ्यो वस्तू भायर काडटा, खोटो मनीस आपल्या खोट्या भांडारांतले खोट्यो वस्तू भायर काडटा. कितें तुज्या भांडारांत तुवें भरलाय तेच तुज्या तोंडां जावन येवचें जावन आसा, तेच तुजी जिबी जावन आसा, चार तिसो चिंतप जावन आसा. त्या देखून उडास धरया आमी सदांच आमी काल चिंता म्हणल्यार म्हजें कुटुंब बरें जायचें, म्हजी बायल बरें जायचें, म्हजो घोव बरी जायचें, म्हजी भुरगीं बरें जायचें. पूण देव अशें येता तूं तांकां बरें करूंक वचो नाका, तूं पयलीं तूं बरो जा. तुजें चिंता तूं देवाच्या उतार वेळ करशी ताचे परिणाम जावन देवाचे उतर म्हणटा तूं बचाव जातलो, तुजे घरडेय बचाव जातले. जर तर म्हजी चिंता हांव बद्दिना, म्हजें ती हांव चिंतवण करिना, म्हजें करेक्शन हांव करिना जाल्यार हांव हेरांत अपेक्षीत नाका तो व्यक्ती बदलता म्हणून. ते जाल्यार हांव देवाच्या एकवटान आसतना ते जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव नव्या जल्माला तर निरंतर देवाच्या उतरान आसून म्हजी चिंता हांव बदलयता जाल्यार खंडीत जावन एक दीस आमचें जिवीत पळोवन तांचें जिवीतय ते देवातय या जिजूतय येतलें. तेन्ना आमी सदांच अशें हांव हेरांनी येचें, देव अशें येता तूं बदल. घोवान बायले बदलूंक जायना, बायले घोवाक बदलूंक जायना, पूण एक काम करूंक जाता हांवें म्हाकाच बदलूंक. ते म्हज्या सत्तेन न्ही, देवाच्या सत्तेन, देवाच्या उतरा मार्फत आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. केदार हांव ताच्या आदारान देवाच्या उतरान ताका देवाचे उतर म्हणटा तुमी जाल्यार हांवें उलयल्या उतरा वरवीं बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. त्या उतराक सकत आसा आमकां नितळ करूं, ताका सकड न्ही देवाच्या उतर तुमी जाल्यार म्हणटा ते वाचताना आमकां कळीत आसा 15 अध्यायांत दाखवाली विशयांत आसा तुमी सकड न्ही. कोण देवाचे उतर निरंतर वेळ करता ताका देवाचे उतर खाले करता, बेंडून नितळ करता, तांचे त्यातले करेक्शन करता, तांचे त्यातले मेळेपण ते काडटा, ताचे परिणाम जावन तांच्या जिवितांत ते बदलावन पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमचे काल म्हणटा देवाचे उतर चड भियोवन आनी थरथरून तुमचे सोडवण्याचें काम चलयतले. त्या आमी केअरलेस करचें न्ही. जालें हांव नव्या जल्माला हांव ते अशें म्हूण न्ही, आमी निरंतर त्या मोगान एकवटान उतरांत, कित्याक आमकां कळीत आसा देवाचे उतर म्हणजे पावलाक दिवो आनी म्हज्या जिणेचो उजवाड जाता. ते जाण हांव त्या उतरा प्रमाणे म्हणजे करेक्शन करता तेन्ना मात्र तो पावलाक दिवो जाल्लो एक दीस म्हज्या जिवितांत उजवाड जावन बदलता. जर तर देव त्या दिव्याक पळोवन म्हणजे मेळट काडटना हांव करेक्शन करना तिजविना मुखल्यान त्या वचूंक सादना. देव अशें हर एक अंत्यार म्हणजे भितर ते नवेसांव पळोवंक. ते जाल्यार म्हजें नवेसांव भितरल्यान बदलता, ताचे परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत ते हर एक अलौकीक कामां पळोवंक जाता. बायबलांत तुमी सांगे हर एका व्यक्ती तांच्या जिवितांत तांणी परीक्षा येयली. त्या परीक्षे वेळार तांचे भितर कितें आसा हर एक कळी जालें. अब्रामाचो भावार्थ परीक्षा जालो, मोइजेचो, दाविदाचो, हर एका रितीन तांच्या जिवितांत परीक्षा जाताना तांचे भितर कितें आसा म्हणलें कळी जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत समाज सेवादाळ येतानाय आमचें जिवीत खंयच्यार आमी बांदून आसाव, खंयच्या सत्तेचेर वंदून आसाव, कितल्या मापान आमचें तें बदलला, कितल्या मापान आमी देवाच्या सत्तेचेर वंदून आसाव म्हणलें कळीत जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून उडास धरया हे सोडवण्याचें काम निरंतर करचें जावन आसा, एका दिसाचें काम न्ही. तेन्ना एका दिसाचें म्हणून आमी चिंतल्यार आमी खंडीत जावन फटून पडटा. कशें ते एक सर्पान नाडले तशें त्या देखून उडोवन आमी वाचलें तुमची मनाय पाड आलोचनांनी बरोवन देवातावन पयस आसात म्हणल्यार बे उठला बे येता म्हणटा सांगपाक. आमच्या जिवितांत जर तर एक उतार एक चिंता हे आमी पळोवनचें जावं बरो हे आयकताले हर एक आमी व्हरून पळोवनचें गरजेचें जावन आसा. जर तर देवाच्या उतरा विरोध ना जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवातावन ते पयस व्हरता आनी ताचे परिणाम जावन त्या संवसारांत आमी कितें म्हणटात एक येमपणाचें जिवीत जियेता. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून मुखार आमी पळया 2 Corinthians 5:17 काल म्हणटा पळया. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक
एक नवी रचना परणे ते गेले आणि सगळे नवे जाला. प्रेज गॉड. आमकां कोत्ता आमी केदाळा जेजूच्या एक कोटान आसा. जेजूक आमी सोडून मी सोडून धर्म स्वीकार केलो त्या सगळे क्रिस्ताच्या एक कोटान आमी जियेत आहोत. तेन्ना खाली आमी एक नवी रचना जाली. आमचे पोरणे सैम नवी रचना म्हळ्यार उडास तोरीचे आमचे आदले सैम गेले, आमचे आदले फातकी सैम आसले गेले. आमचो आत्मो तो नितळ जालो. देवाचो आणि देवाचो आणि आमचो आत्मो एक जालो. ताका आतां मोर मारल्या, ताच्या भितर मोर मारल्यात, सील मारल्यात. ते जावन कितेंच भायर येना, हांगा जावन म्हळ्यार कितेंच भितर वचूंक शकना. आतां आमी वाचनांत आमी नवे गेला, पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. पूण ते नवे जाल्ले जिवीत आमच्या दोन भागांनी आमी हाडल्यार मात्र ते संपूर्ण आतां पळोवंक जाता. आमकां कळटा मनशाचे 3 भाग आसात. स्पिरीट, सोल अँड बॉडी म्हणटात. आत्मो, प्राण आनी कूड. आतां आत्म्यान आमी एक जाल्या, पूण आमचे प्राण या मन म्हणटात ते केदार आमच्या मनाचे परिवर्तन जायना. आमची चिंता आमी बदलूना. देवाच्या उतरान आमी वेळ करचो ना या उसारू ना. स्वता सांगात वेळ करचो ना. ताचो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत कांय बरेपण पळोवंक जायना. केदार आमी निरंतर ते आमी करता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत आत्म्यान असले जिवीत आमच्या मनांत या कुडींत पळोवंक जाता. ताका देवान एक संपूर्ण कर सोडला, संपादले मुग्धयला. पूण म्हजे जिवितांत अनुभव करचे जाल्यार म्हजे मनाची नवसरणी जावची गरजेची जावं. कितल्या म्हजे चिंता हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलिता ताचे परिणाम जावन म्हज्या जिवितांत ते हलवकीक देवाची महिमा पळोवंक हांव शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां कोता समारियाची ती स्त्री, ती जेजू दनपारा वेळार ती बांय लागीं आयली. जेजून तिच्या लागीं उलयलो, संभाशण केलें. तो म्हणटालो तूं कोण म्हूण कळी जाल्यार तो तुका जिविताचे उदक दिता आसलो. ती संवसारी ती घेता. केदाळा ताणें तिचे भितर कितें आसला, भितर कितें जावन आसा ते उक्त्यान सांगलें. ते जाल्यार तिचे भावाचे आत्मीक दोळे उगडले. त्या देखून आमच्या जिवितांत ते जाल्यार भितर कितें आसा ते आमी करेक्शन करता देवाच्या उतरा प्रमाणे. ते जाल्यार आमचे आत्मीक दोळे उगडूंक सुरू जाता. आत्मीक स्वता आमकां कळीत जावंक सुरू जाता. त्या देखून भितर करेक्शन करचे अति गरजेचे जावन आसा. तर भितर ते करेक्शन करिना तर आमची चिंता आमी बदलिना तर ते भायल्यान बिलकुल पळोवंक साध्य ना. केल्यार एक काय म्हणटात नटना बरी आमी करूंक पुरो. नटन भायल्यान आसो बरो पूण भितरल्यान आनी दुखू आनी बेजाराय कांय उणेपण अशांती खंडीत आसतली. त्या देखून आमी नटन करियेत पूण देवा मुखार आमी नटन करूंक जायना. ते जालां त्या देखून गरजेचे उडास करी आमची चिंता आमी बदलुया. ही आमच्या शक्तीन न्ही. देवाच्या उतरान वेळ करसून ते उतार आमी भावार्थ स्विकारून आनी ते उसारल्या मरिफात ते उतराक सकत आसा निरंतर. तुमी उसारल्या मरिफात तुमची चिंता बदलूंक. तुमी पळया फाल्यां तुमचे मनींत एक चिंता पेंवली. तुमी ते चिंतून बसल्यार ते तुमकां सोडवयता. त्याच वेळार एक देवाच्या उतराक चिंता घडा आनी ते उलोवंक सुरू केला तेन्ना काय जाता ते चिंता ते तुमकां सोडून येता. आमी केदाराचें एक एग्जाम्पल दिता हांव. मनांत आमी काउंट करीचे 1 to 50. तेन्नाच आमच्या तोंडार आमी केदार उतरां उलयता ते खाले जाता. ते आमकां निरंतर ते काउंट करूंक या लेख करूंक मेजूंक जायना. ते लेख आमचे चुकता. तशेंच आमच्या मनांत चिंता खंडीत जावन येतात. संशोधना प्रकार हांव चिंता मनशाक एका दिसाक 70,000 चिंता पेता म्हणटात दिसाक. तातूंत कितले सारके करतना म्हाका पूण ती खंयच्या नमनाची चिंता आमकां कळटा. आमकां आतां एग्जाम्पल आतां तुमी हांगाच आयकोन आसात. आयकता तुमच्या मनांत कितली चिंता पेतात वेगळी येतात. नाना चिंता पेतात वेगळी नाना तरांची चिंता येवन वचूंच आसतात. त्या देखून चिंता रावंक जायना. उडासरा चिंता केदाळाय रावंक जायना. केदाळ आमी सांगता सुकण्या उक्तेल्या सुकण्याक रावंक जायना. पूण त्या सुकण्यांनी आमच्या माथ्या वयर गूड बांदून हाडल्या वरी रावंक जाता. सुकण्या काय म्हणटात उक्तेल्या सुकण्याक रावंक जायना आमच्या माथ्या वयर. पूण तांणी आमच्या माथ्या वयर गूड बांदून हाडल्या वरी रावंक जाता. तशेंच चिंता आमकां रावंक जायना. चिंते सुकणी
पूण ते चिंतून नियाळ करून खाली घालतना ते सूख जाता. चिंता बेतात हर एका मनशाक बरें आसूं बरो वायट. पूण ते तूं चड आनी चड चिंतल्यार नकारात्मक चिंता पळय देवाच्या उतरा विरोध आसले तसो परिणाम तुज्या जिवितांत येता. कित्याक आमकां कळीत आसा आतां हर एक तुमी चिंतात फाल्यां एक बरी चिकन बिर्याणी काले करीत ताका जाय जाल्ली वस्तू पुरो तयार करतात. तयार केल्या मनफात ताका जाय अंड दवरलें तुमी दुसऱ्या दिसा तुमची कूड त्या प्रमाणे कार्याक घेवन वता. त्याच प्रमाणे तुम्ही काल चिंतात त्याच प्रमाणे ही कूड ही कार्य रूपात येता. त्या देखून जोशुआ 1:8 ते म्हणटा धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. ते सत्रायन पालते कर ते फाळीचे जाल्यार तुज्या जिवितांत ते तुज्या जिवितांत कार्य रूपाक घालीचे जाल्यार काले करीचे दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. डे एंड नायट केन्ना तूं दीस आनी रात ताचें ध्यान करताय नियाळ करताय तेन्ना ते तुका पळोवंक जाता. नाल्यार जायना. त्या देखून सांगलें एकलो व्यक्ती सोरीचे जाल्यार पयलो तो दीस आनी रात तेच चिंतून चिंतून आसता. चिंतेक परिणाम जावन एक दीस तो अवकाश पळयता आनी ते करता. चिंतपाक कठीण सकत आसता. त्या देखून चिंतप नासतना खंयचें कार्य जायना. आज तुमी संवसारांत खंयच्यो वस्तू पळया टीव्ही मोबायला या टू व्हिलर बायक कार तांणी कितले चिंता पाटयला आसतले ते अशें करीचे तशें करीचे अशें केल्यार बरें ते कनेक्शन केल्यार बरें ते ताका दिल्यार बरें. ताचे परिणाम जावन तांणी काय चिंतलें देवाच्या सत्तेन कितें आमकां फायद्या पडचें आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कार्य रूपाक आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. तशेंच आमचें चिंतपाक बी सकत आसा की आमकां कितें जाय ते आमी देवाच्या उतरान वेळ कसून नियाळून उसारता तर आनी ते चिंता पळय त्या उतरा प्रमाणे आसा तर खंडी जावन आमच्या जिवितांत ते पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. आतां बेंगलोर खंय वचोंक आसा म्हणटा दिया तुमी सडन नोटून येता न्ही ना चिंता करतात ताका जाल्यार तिकेट बूक करतात आनी ताका जाल्यार वेवस्था खंयच्या रेचे ते चिंतात आनी ताचो परिणाम जावन तुमी त्या वचोंक आसलेल्या जाग्याक वचून पावतात. तशें आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांत वेळ कसून निरंतर आमची चिंता बी बदलूनचे गरजेचं जाता. बदलून आमच्या शक्तीने न्ही ते पवित्र आत्म्याचे ऑटोमॅटीक जाता. ते जाल्यार आमी ते उसारता तोंडार परत 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 उसारल्या वरवीं ते उतराक सतत आसा आमची चिंता बदलत. ते देखून आमची चिंता बदलत जाल्यार आमी उसारचे गरजेचे जावन आसा. उसारना जाल्यार साध्य ना. त्या देखून आमकां कळीत आसा इस्कॉलांत ल्हान भुरग्यांक उसारूंक सांगतात 1 2 ABCD खंयचे कित्याक ताचो परिणाम जावन कितें तांणी शिकलां आजय आमकां उडास आसा 1 2 बेजीक कितें आसा बेजीक कितें आमी चड उसारूं ना तें आमकां उडास करना. खाली परीक्षा वेळार मात शिकले हांव बरयल्या कितें आमकां ल्हानपण चड शिकयलां ABCD अ आ इ 1 2 3 4 तें आमकां चड कित्याक आमी सडन उसारना तें आमच्या मनांत घट जालां. ते जाल्यार खंयच्या वेळार विसरल्यार तें आमी सांगूंक शकता. खंयचे आमी चड उसारूं ना काल शिकले हांव एग्जामा खातीर ते आतां उडास येना. उडास काडल्यार कशें आमी बरें सांगचें. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ते उडास करया देवाच्या उतरांत आमची चिंता बदलूनचे अति गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर 2 Corinthians 3:17-18 खाला म्हणटा म्हणे. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. तो सोमी म्हणल्यार कोण आत्मो. सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोमयाचो आत्मो आसा ते स्वतंत्र आसा. ते जाल्यार सोमी आसा सोमी म्हणल्यार आत्मो देवाचो आत्मो दोळ्याक दिसना आनी थंय सोमयाचो आत्मो आसा थंय काय आसा संपूर्ण तिचे स्वतंत्र आसा. त्या देखून सोमयाच्या उतरा प्रमाणे आमचे उलयल्यार आमची चिंता बदलिल्यार आमच्या जिवितांत सुटका सोडवून हर एक आमी अनुभव करूंक शकता. ते संपूर्ण सुटका ते स्वतंत्र आमी म्हणटा स्वातंत्र्य दिनाचरण आमकां सुटका मेळ्ळी म्हणून इतली वर्सां जाली. तशेंच आमच्या जिवितांत ती संपूर्ण सुटका जायची जाल्यार हो सोमी म्हणल्यार आत्मो जंय सोमयाचो आत्मो आसा आमचे ते देवाचो आत्मो आसा पूण ते खेदाळा जाता म्हणून संपूर्ण स्वातंत्र्य खेदाळा आमी ते उतार उसारता ताचे परिणाम जावन निरंतर उसारल्या वरवीं ते एकवटा नासल्या वरवीं आमची चिंता बदलल्या वरवीं ते संपूर्ण आमच्या जिवितांत
आम्ही अनुभव करूंक शकता त्या देखून म्हणटा मुखल्यार उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबित करता ते अशें आमी आमकां कसो आरश्यांत आमचें प्रतिबिंब दिसता आता आमी अशें आमी कितें सांगता देवाची महिमा आमकां करता ग्लोरी महिमा कितें म्हळ्यार ते प्रतिबिंबित करता ते आरशे आमी सोमयाचे महिमे चड आनी चड पडळटा तितलेंच न्ही ताचे महिमे चड पडळटा आनी ताचे सारकें जावन रुपांतर जाता आत्मो जावन सोमयाचें काम ते आमची बाडाय उलोवंक ना हे जाल्यार ताचे आमी एक कोटान आसता ते उतरांत आसता नियाळ करता आमी ताचे काय म्हणटात आरशे बरी एक प्रतिबिंबित करचे व्यक्ती जावन ताची चड आनी चड महिमा आमच्या मुखांत दिसून येता आनी हे काम जाल्ल्या वरवीं काय जाता आमचे रुपांतर जाता इतलेंच न्ही हे काम आमचें न्ही आत्मो जावन असल्या सोमयाचें काम ते आत्म्याक सगत आसा म्हणजे रुपांतर जायचे जाल्यार निरंतर ताचे एक कोटान आसा जे ते उतार आमी नियाळ करी उचारीचे उसारले उतराक चिंता बदलूंक शकता आनी नियाळ केल्ल्या वरवीं तसो परिणाम आमच्या जिवितांत आमी ते अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या जावन उडास करया आमी कितें चिंता आज आमी त्या जाग्यार आसा आमी आदी कितें चिंतला त्या देखून आज आमी ह्या परिस्थितींत आनी आतां आमी कितें चिंतून आसा आनी मुखार आमी जातले तर आमचें भविष्य बरें जायचे तर आमी हर एक देवाच्या उतरांत कितें आसा त्या प्रमाणे आलोचन केल्यार म्हळ्यार पयले ताजे एकवटान 7 जाणां जावन उसार निरंतर उलयल्यार आमची चिंता बदलल्यार तसो परिणाम आमच्या मुखल्या जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया त्यात म्हणटा सोमया देवाचेर भावार्थ तूं बचाव जातलो तुजे घराणें बचाव जाता आज नुसार कितें जालां तें सोड आज नवे दर कितें देव कितें सांगता ते घट धर ताचे सत तूं घट धर ते सत तुका तुज्या जिवितांत संपूर्ण एक पाविल्लें आनी त्या सतांत आसलें जिवीत तुज्या जिवितांत अनुभव करचे बाब तुका फाव करता जर तो सत स्वीकार करिनाय संसारीचीं कितें देवाच्या उतरा विरोध आसा तेच तूं स्वीकार करता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत तशें शिरापाकाराचें जिवीत आमी अनुभव करतले नासाचें जिवीत आसतलें ते जाल्यार चड आनी चड आमी देवाच्या उतरान वेळ दिसता ताचे परिणाम जावन आमचे ते बरेपण आमच्या कुटुंबांतय आनी हेरांतय ते पळोवंक मेळटा जर तर हांव त्या उतरांत वेळ दिसना जर खंडीत जावन म्हजे ती बदलाव येना ताचो परिणाम जावन हांवें आशेवचें नाका एर बदलतात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तेतून देवाचे उतर हे जाल्यार वैयक्तीक रितीन हांव घेता ते जाल्यार मात्र ते म्हज्या जिवितांत कार्य करपाक देंवता आमी सदांच आमी मागण्यांक रेचेर घेता तो समान वो समान कोणी सांगिना हांव समान प्रेज गॉड हालेलुया आमी पोर हांवें ते शिकोवण आयकताना ब्रदराची एक शिकोवण आयकली एक बायल मनीस आयली म्हाका वो गोवा जावन सुटका जाय पळयतना ब्रदरान विचारलें कितें अजीब हे खाले जालें म्हजो घोव कितलो सवो घोव 6th म्हळ्यार ताचो अर्थ 6 जावन आनी 7वे लायक खाजा जावया उलयतना कळ्ळें ती व्हडली एक बऱ्या ऑफिसर ती जावन आसली बऱ्या कामार आसली पूण तिच्या जिवितांत पयले आवय बापायनी एक चेड्याक दाखोवन दिल्लो ताचे सांगात खाजा जाली पूण तिचे इचे वयर अधिकार आसल्या वरवीं तिच्या अहंकारा वरवीं पयले विच्छेदन जाल्लें ताच्या उपरांत तिका ती अनेका कडेन कामाक तिचे हे जाता म्हणून अनेका कडेन ती ट्रान्सफर घेतले तिणें ताच्या उपरांत तांचो ऑफिसर व्हडलो ऑफिसर म्हणलें तुवें ह्या प्रायर एक सुरक्षे बरें न्ही तुवें खाजा जायची म्हणून अनेक हजार ताचे ऑफिसाच्या स्टाफा लागीं उलोवन केलें ताच्या उपरांत खाजा ताचे लागीं विच्छेद जावलें अशें 6-7 अशें 5 की 6 कितें खाजा जाली आतां निमाणे म्हणटा ह्या गोवातान म्हाका विच्छेदन जाय विचारलें ब्रदरान तूं इतली बरी आसा इतलें जबाबदारीचें काम आसा तुका कितें तुज्या जिवितांत पळय ब्रदर अशें जालें हरी एक सांगलें जाल्यार म्हजो घोव आतां वो सवो तो सदांय म्हज्या रातीक येता म्हज्या फाल्यां म्हणटात कापाला वयर रिबॉल्वर जाता आनी सगळी तुजी आस्त म्हजी म्हाका दी म्हज्या नांवार बरोवन दी ते जाल्यार ये म्हाका भिरांत ही डिप्रेशनार गेल्या आतां ही चिंता हिका सुटका जाय पूण ती अशें ना म्हणजे तिच्या जिवितांत तिणें सारकें काय म्हणटात करेक्शन करीत तिका खाली ह्या व्यक्ती जावन सुटका जाय तिचे लागीं निमाणें विचारलें तुका इतल्या घोवा लागीं 6 लाख खाजा जाले कोण बरो आसलो
ताका ती म्हणाली ते जाणां म्हज्या आवय बापायन म्हाका विसरून काडलो पयलो नवरो ताचे गुण नडते बाकी ते 5 जाणां थंय म्हाका मेळोना म्हणाली त्या देखून गर्वान अहंकारान जायते फावटी आमचे जिवीत आमी नाश करता आमी अहंकार म्हळ्यार चिंताव आतां एकल्यान सकडा मुखार गळी मारले हो अहंकारी अहंकार म्हळ्यार तो न्ही देवाचे उतर अहंकार हे गर्व म्हळ्यार जर तूं देवाचे उतार एक्सेप्ट करिनाय स्वीकार करिनाय जाल्यार तूं अहंकारी जावन आसा देवाचे उतार म्हणटा देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं म्हणटा जर तूं मोडटाय जाल्यार तूं अहंकारी आमी चिंता अहंकार म्हळ्यार अहंकार उलयता तो व्हडले उलयता 4 जाणां म्हणजे पूण देवाच्या मथार अहंकार म्हळ्यार गर्वी म्हळ्यार अहंकारी गर्वी तूं देवाचे आयकूंक तयार ना कशें पळय सैतान लुसिफेर तो ताका जाय आसले देवाचे गोड जावं देवान नसले ताका एक उद्देशा खातीर पूण तो चिंतालो तो तसो गोरू अहंकार ताच्या नाशाक कारण तर देवाचे उतार हरी एक बसवणे सांगतो ताच्या गायने गुण जाला म्हणटा तूं आयकूंक तयार ना गात्यार पडो म्हणटा तर तूं गर्वी तूं अहंकारी तूं देवच कितें सांगता ते पते नाही कितें तुका दिसता ते पात्यो नासा देवान तुका शिराप आणल्या सोडयला म्हणटा ना म्हाका शिराप आसा म्हणटालो तूं गर्वी अहंकारी तर देवाच्या उतरा विरोध कितें हांव स्वीकार करतलो हांव गर्वी अहंकार कित्याक देव कितें सांगता ते हांव पातयना म्हाका कितें भोगता हांव कोणें कितें सांगलां तें पातयल्या वरी देवाक तूं हे केल्ल्या वरी तूं गर्वी आनी अहंकारी जावन आसा ताका देवाचे उतार म्हणटा गर्व्यांक तो सकल घालता खालत्यांक तो उंच उबारता पूण देवाचे उतार एक्सेप्ट करता नम्रतायेन घेता ताच्या जिवितान ते बरेपण पळोवंक मेळटा आमकां हांव चिंता ते प्रेज गॉड जॅकब 1:23 गेला पळय 23 की 27 उतर ऐकून त्याप्रमाणे करिना तो आरशांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी 21 brother 21 गे सॉरी 21 सॉरी 21 कोणा काले म्हणटा 21 राईट आणि खोटेपण पयस करा यापासून ते बरोबर नसता ते. मेळेपण आणि खोटेपण पयस करा देव तुमचे ते लायला आणि तुमका तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेया यापासून तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळ्ळेपण आणि खोटेपण पयस करा म्हणटा आमच्या भितर मेळ्ळेपण खोटेपण आसा कित्याक देवाचे उतर सांगता भायर जावन कितें येता ते मेळयना आमच्या भितर कितें आसा ते आमकां मेळोवचें जावन आसा त्या तुमचे भितर असं मेळेपण खोटेपण पयस करीचे जाल्यार आमचे शक्य जायना देवाचे उतर निरंतर आयकल्ल्या वरवीं आयकून आमची चिंता भरल्या वरवीं तेय करेक्शन धरल्या वरवीं ते पयस जाता आनी त्या देखून खाली देवान तुमचे थंय लायला ते तुमकां थाराण दिवंक थाराण केला दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेयचे तेतून ते नम्रतेन आमी घेता कितें आसा ताका सवाला घालिना कशें आसा तशेंच आमी घेता जाल्यार त्या उतराक सकत आसा हरी एक आमच्या जिवितांत थारान म्हळ्यार खरें सल्वेशन पॅकेज हरी एक आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता ते नम्रतेन घेना जाल्यार हांव म्हजे सोडून उलयता म्हाका कितें भोगता तें उलयता जाल्यार म्हज्या जिवितांत कांय बरेपण पळोवंक जायना कशें पळय इस्रायल परजो देवान कितें बसयलें तांकां दूद आनी मोव वाडसो पूण ते काले म्हणाले आमकां खाल्याक तूं हांगा हाडलाय मरोवंक हाडलाय ते रक्साचे लोक आसा तो आसा आमी थंयच आसल्यार बरें आसलें देव कितें सांगता ते आयकूंक ते तयार नात कितें तांकां भोगता दोळ्याक कितें दिसता कितें ताणें आयकलां ताचे जिवितांत जालें त्या देखून देवान कितें केलें ताणें कितें उलयलें त्या प्रमाणे जालें तांच्या जिवितांत कोणाय कितें बसयल्या गांवाक वचूंक जावना जोशू आनी कालेब आनी ताचे सांगात्या माते फावो जाले तशें आमच्या जिवितांत कित्याक आमकां जायना म्हळ्यार देव कितें सांगता तें आमी स्विकार करूंक तयार ना कोण कितें सांगता दोळ्याक कितें दिसता तो व्यक्ती कितें सांगता आमी पातयेवंक तयार आसा त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी ते बसयले कितें देवान आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकना आमच्या जिवितांत देवान बसयले अनुभव करीचे जाल्यार भावार्थान सत म्हणजे गरजेचें जावन आसा कित्याक हांव भावार्थान सत मानता ताका कांय काय म्हणटात विटनेस ना साक्ष ना एविडन्स ना एकच एविडन्स देवाचे उतार मात कांय ताका पंचेंद्रिय कांय कनेक्शन ना तुका दोळ्याक दिसी साक्ष म्हणलें ना दोळ्याक दिसी साक्ष म्हळ्यार देवाचे उतार आतां चिंतया आतां तुमी एक 5 जागो काणी गेला चिंतया ते तुमी
एक काय म्हणतात तुमच्या नावावर केला रजिस्ट्रेशन तुमच्या नावावर झाला 5 तुम्ही त्या जागेवर बसवणार एक 2 वर्षा उपरांत येतात ते पळयताना कोणी एकलो टेंट बरं बांधून घर बरं बांधून बसला तुम्ही काय करता जाणा ताका उठयतात कित्याक उठयतात ताज्या नावार नाम ते देखून खंयच्या दैरान उठयतात हाच्या नावार रजिस्टर जाला न्ही हा पेपर एग्रीमेंट पेपर ते हा कोणाच्या नावार आसा ते एग्रीमेंट पेपर पुरा तुमच्या नावार आसा पळय की हय. तुमकां धैर्य आसा आतां फाल्यां कोर्टाक खाल्या केस जाल्यार तुमकां शुअर आसा की म्हजे कडेन काय आसा डॉक्युमेंट आसा हय. ताचे डॉक्युमेंट ना पळय की तुम्ही कान ताका भायर घालतात डॉक्युमेंट आसा डॉक्युमेंट असल्यावरूय तुमकां तितले धैर्य आयले आतां देवाच्या राजांती आमच्या जिवितांत काल आमकां प्रूफ आसा धैर्य काल आसा देवाचें उतर हा देवाचे उतर डॉक्युमेंट ते जाल्यार देवाचे उतर म्हणले डॉक्युमेंट तुमचे आसा जाल्यार कंडी जावन कशें पळय तुमच्या हातार ते डॉक्युमेंट असल्यार तुमकां धैर्य येता की धैर्यान तुम्ही मुखार येतात की ना ह्यो म्हजो जागो साहेब तू कशें हांगा बसलाय तू काले करता हे कर पळय की म्हजे कडेन काले आसा ताचे डॉक्युमेंट आसा ते जाग्याचे त्याच प्रमाणे देवाची बसवणी म्हणले देवाचे उतर डॉक्युमेंट आसा दोळ्याक आमकां दिसना भावार्थान ते सत मानल्यात तातूंत कितें बरयला ते आमच्या दोळ्यांनी आतां अनुभव करूंक जायना ते जाल्यार ते उतरान तूं बसयले ते भावार्थ सत मानताय उसारताय नियळ करताय जाल्यार खंडी जावन ते बरेपण तुज्या जिवितांत पळयताय जाल्यार तुजें मन तांचेर वचना तूं कितें देवाचे उतर सांगता ते घट्ट धरताय स्थिर करताय ते जावन आसा डॉक्युमेंट ते डॉक्युमेंटा म्हाका कळीत ना सत म्हाका कळीत ना जाल्यार कशें म्हाका सुटका मेळटली ताका देवाचे उतर आमकां करता आमी केदाळे सांगता ताका सत मानताले जुदेवा म्हणलें म्हणजे उतरां तूं काल जावन सत जाता तुमी सत जाणा सत तुमकां सुटता कोणी न्ही सत सत म्हळ्यार देवाचें उतर इंग्लिशार बरं इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड तुम्ही निरंतर असं म्हणू काल आयतारा या सकाळी संजेर न्ही निरंतर आमी उतरांत असल्यार आमी ताचे करेसीस जातले करेसीस मात न्ही आमच्या जिवितांत ते जिवीत आमी आपणावंक शकतले प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा 2 कोरिंथीयर 4:4 काय म्हणटा या संसाराच्या आदिपातीन खाले घातल्यात घाला पळया एक मिनिट 2 कोरिंथीयर 4:4 सुवार्थेचो तांणी पळय नये म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपतींनी तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचे सारखे जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाली पळोवंक ते सकाना हा सुवार्ता आमकां बरी खबर गुड न्यूज तातूंत उजवाड आसा एक पयली उजवाड आसले ते काळोख रावंक सकना थानी पळय न्हय म्हणून सकटांक न्ही थानी पळय न्हय म्हणून ह्या संसार अधिपती तांच्यो सकटांच्यो न्ही तांच्यो काले घेतात अविश्वासी काले मोती तांणी दोळे कुर्डे करूं ना मोती मौन आमचे आलोचन आमची चिंता आमचे थिंकिंग काले केल्यात कुर्ड्यो केल्यात कशें आमकां कोत्ता कशें एका मनशाक कुर्डो जाल्यार ताका दोळ्याक कांय दिसना तर आमचे मोतूत कुर्डे केल्यार म्हणजे चिंता पद्दत बदलिल्ल्यार कशें ताणें कापाटी रितीन येवेक नाडले आनी तिची चिंता पद्दत बदलिल्ले ताचे परिणाम जावन अविधेयपण आयिल्ले तशें तो काले करता आमचे मोतीर चिंता घालता मोती आमकां कुर्ड्यो करता ह्या संवसाराक बरे बरे दाखयता अट्रॅक्शन दोळ्याक पुरा पसंद जावचे या कुडीक पंचेंद्रियाक बरे दिसचे तेच आमकां ताच्या विशयान तो हे करना आमचे मोना तांतूंत वेळ कसो न्हू आमकां जाल्यार काय जाता सुवार्थेन उजवाड आसा तो पळोवंक टायमूच मेळना थोडे पळय बिझी म्हणटात आमकां वेळ ना पण पयली वेळ आसा एक दीस वेळ येतना कळटा मागीर आतां वेळ ना कित्याक आमचे मोती कुर्ड्यो जाल्यात संवसार लागून संवसार चड आमी ऐकून प्रेज गॉड त्या देखून काय जाता म्हळ्यार देवाचे सारखे जावन असल्या क्रिस्ताची महिमा देवाचेच सारखे तो क्रिस्त ची महिमा सुवार्थेचे परजळान परग जाली पळोवंक सगळं तांकां पुरा काले जाय फिजिकल म्हळ्यार पळोवंक ते जाल्यार मेळटा हे भावार्थ सुवार्थान महिमा सुवार्थ परगट केल्ल्या वरी जावंक सुवार्थेंत आसा ती परजळ ताका तांकां कळना हे प्रसत सुवार्थांत उजवाड तांकां पुरो मिरेकल
दोळ्याक मात दिसाचे बवार्थान सत मारूंक जाता सुवार्थ्यांत सुवार्थाच्या फर्स्ट जाल्यार परगजाली पळोवंक ते सकना तांकां दिसना कुड्यो जाल्यात तांची मनां तांकां येस्त दोळ्याक दिसचे सतत मागे येतात या कितें कोण शिकपी शिकल्यात तांणी सांगचेत सारखें जावं बरो या संवसाराचे जायते बुद्धवंत मनीस आसा ना म्हणा ना देवाचे उतर सांगता देवाच्या भुरग्याचे की संवसाराचे व्यक्ती बुद्धवंत आसात बुद्धवंत मनशा बरी चलतात पूण ते बुद्धवंत मनीस हर एक वेळारी देवाच्या उतराक ताळ पडटा ते आसा म्हूण सांगूंक साध्यान जावं बरो संवसार रितीन ते बुद्धवंत पूण तांणी सांगचें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसचें ना कशें देवान साऊलाक विंचलो तो काय म्हणटात खत्ते काय म्हणटात डॉंकी ताका गाडो. त्या व्यक्तीक देवान विंचलो हे जाणा तो वर्तो जाला म्हळ्यार देवाच्या अभिषेकाक लागून हे जाणा देवाचो अभिषेक जालो हे दोय ल्हान व्यक्ती सत्यवंत जाता कशें पेद्रू त्या बियान आसलो ते जाल्यार देवाचो अभिषेक जालो त्याला काय जालें 3000 वर्सांची चड लोक एका दिसा बदललो प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके वेळ जावन आयलो ओके ओके पळय आनी मुखार पळय आमी ओके प्रेज गॉड इतलें समजलें तुमकां त्या देखून उगडास करुया म्हणजे चिंता बदलूनचें गरजेचें जावन आसा त्या जाल्यार आमची चिंता बदलना तितलें मुखार आमच्या जिवितांत तें बरेंपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक कितें सांगूंक आसा या काही टेस्टिमनी प्रेज गॉड हालेलुया ओके हालेलुया ओके तर आमी हें करुया मोगळा बाबा ह्या वर्सा वेळा पासून आमी जो घर गांदिता त्या वेळार जायती सतत तुवें आमकां तुज्या उतरां मरीफात उगडापे केलाय प्रत्येक जावन तूं आमची सुटका सोडून केलाय या पासून आमी घर गांदिता पूण तूं आशेताय की कितें सोडून आमकां दिलाय आमच्या जिवितांत ती अनुभव करूंक तूं आमच्या जिवितांत अनुभव करीत जाल्यार तुजे उतार आमी नम्रतेन घेवंक आसा ते उतरा प्रमाणे उतार आमी उसारन नियाळ करताना आमची चिंता बदलता ताचे परिणाम जावन आमचे जिवीत बदलता त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बाजार तुमची मनां न्हय जावं तेन्ना आमी संवसाराची साल आमी आदारता आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक साध्य ना तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची चिंता बदलयता तेन्ना मात्र आमचे ताचे परिणाम जावन आमचे जिवीत बदललेले आनी देवाची खुशी कितें आनी ताका चड कितें मानूं येता तें आमकां सोदूंक पावतलें त्या देखून उडासोरी आमच्या जिवितांत आमची चिंता बदलूंक तो पवित्र म्हणजे सक्तीन हर एक संगती साध्य आसा फकत आमकां जाय ती आशा तान चड आनी चड आमी ताका जाणा जावं आमकां कळीत आसा बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमी चड आनी चड जाणा जाल्ल्या वरवीं अदीक मापान आमकां शांती आनी कृपा वाडटा त्या वेळार ती शांती आनी कृपा आमच्या जिवितांत आसा ताच्या सांगात आमचो भावार्थ आमी उपयोग करता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते अलौकीकपण पळोवंक जाता ह्या पासून देवान केल्ल्या त्या वर्त्या कामा पासून आमी तुकार दिवया आनी ताणें आमकां कितें शिकयलां ताच्या उतरां मरीफात आमच्या जिवितांत खरी अर्पा जाल्या आनी ताचे परिणाम जावन ताची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटली आनी ताच्या नांवाची महिमा जातली हे भाग समेस्तांक फावो जाला म्हणून भावार्थान आमी अर्गां दिवया अशें देवान दिल्लें तें बरोवन आमचें जिवीत आमी जिवेया आनी हेरांकी जिवोवंक शिकया अशें देवाचें राज खरी एकल्या ह्या संवसारांत अनुभव करून ताच्या नांवां महिमा जावं हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरीफात आमेन आमेन थँक्यू ब्रदर